गेले फाटी वॉर्ड नंबर 5 आशिल्लो आनी आतां म्हाजो वॉर्ड नंबर 4 हो ओपन जाल्लो आसा. त्या कारणान हांव म्हाज्या परत ह्या पयलींच्या वॉर्ड नंबर 4 रावपाक फॉर्म भरलेलो आसा. तेन्ना फॉर्म भरपा फाटलें कारण म्हणल्यार की गेले आमकां जो टर्म आमचो आशिल्लो तो मॅक्झिमम आमगेलो कोवीड काळ जालो आनी कोवीड काळान गेल्ल्या कारणान आमकां डेव्हलपमेंट जे करपा जाय आशिल्लें ते आमकां मेळना. कित्याक ग्रांट्स इन एड जे येयल्ले ते आमचे रिटर्न गेले त्या टायम. आनी तेजे नंतर जे ग्रांट्स इन एड येयले तेजी कामां आमची उरली. तें कारण म्हणजे सिवरेजीचें काम जें चालू आहा तितून आमचे गटर्स रोड सगळें फोडून तेणी तें काम हें आमचें डेव्हलपमेंट करपाचो हें आशिल्लो तो आमचो उरलो. आनी आतां परतें अंडरग्रावंड केबलींग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जावपाचें आहा म्हणून त्या खातीर अशें हें जालें. पूण त्या बेगींतल्या बेगीन जावपा खातीर म्हाजो वॉर्ड पायलट प्रोजेक्ट म्हणून घेतलेलो आसा अंडरग्रावंड केबलींग 4 नंबर. जसो सिवरेजीकय सुद्दां म्हाजो पायलट घेतलेलो आसा. म्हणजे ती सिवरेज सिस्टम स्टार्ट जातली तीच वॉर्ड नंबर 4 पयली सुरवात जाता. जेणे करून लोकांक ज्या म्हाज्या वॉर्डान आशिल्ल्या लोकांक म्हाज्या वोटरांक ही सुविधा सगळ्यात पयली पावतली. कारण हांवें तेन्ना जें प्रपोजल सिवरेजीचें येयल्लें त्या टायमार पयलीं सांगलेलें की आमचे कडेन आयडी हॉस्पिटल आसा आनी आयडी हॉस्पिटलाचें सॅनिटेशन जें आसा पळय न्ही ताका तें हें करपा खातीर पयलीं आमकां ती आयडी हॉस्पिटलाची सिवरेज आमकां हें करपाक जाय. त्या वेळार ती पयली सिवरेज ती आयडी हॉस्पिटलाची घेतलेली आसा. जी आमी आतां सद्याक एक सोर्स गार्बेज कलेक्शन करता म्हणजे सेग्रिगेशन करता ती हेजे पेक्षाय बरी जातली.